नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. पोटा पाण्याचो आव, लक्झरीचे दुवाळे, दोंगर भाटां, व्हिलार, ग्राम स्वराज्य खोकें, रामराज्य पोकें, घरादारां वाडे विकून पसार, विरोधाक टूल, आंदोलनाक किट, लाल काळे ग्रीन बावट्यार, भाड्याच्या दलालांचे कंत्राटी फुडारपण अडाणी मंडळी रोलार, सिग्नल कंट्रोलर बंदरी उड्यार आज ह्या फाल्यां त्या ट्रॅकार, फुडल्या दारार बापूचे वंशज, मागल्या दारान काळ्याचे धव्यार. पळयाचे टॉप स्टोरीज. जॉब स्कॅमात दीपश्री सावंताक पणजे पोलिसांनी केली अटक. सरकारी जॉबाच्या नावान आनी एक 10 लाखांची तोपी, 3 दीस कस्टडी. ओशेलांतले विला सोकपीट स्विमींग पूल हायकोर्टात. WRD म्हणटा उदका स्रोतांचेर परिणाम जावं येता. कोर्ट म्हणटा स्पश्ट उलयात. होणा आयडीसी पेपर मिलाचे प्रदूषण, फॅक्टरीचे एफ्लुएंट गोंया भायर व्हरता म्हणून सांगून शेतांनी उडयतना एक्सपोजे प्रुडंट ग्राउंड झिरो. वेलसांव रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक 20-21 डिसेंबराक जमनीचे डिमार्केशन. कोर्सा आनी डबल ट्रॅकिंगा वेल्यान एक्टिविस्ट ग्राउंड झिरो. खाती, शिक्षणीक संस्था, उद्देगीक वेवसायीक आस्थापनांनी लैंगीक पिडापिडीचे इशू हाताळूंक अंतर्गत समिती सक्ती, सरकाराचें फर्मान. फडणवीस महायुतीचो मुख्यमंत्री, पवार डेप्युटी, शिंदे अमित शहान केलो राजी. खात्यांचेर ओढाताण, निर्णायक विधिमंडळ बसका सोमारा. स्ट्रेट अवे पयले स्टोरीचेर येवया. पयली जॉब स्कॅमाची आमी रिव्यू डेली घेत आसात. जरी वारें ताजे हवताची जरी बंद 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 जायत आयली, जरी चवकशी स्टॅग्नेशना वचत आयली, आमी तो इशू लावन धरला. तेवटेन पॉलिटिकली तो इशू लावन दवरचो पडटा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांक, ऑपोजिशनाक. कित्याक चवकशी मंदावत चल्ल्या, कारण फाटल्या 15-20 दिसांक नवे आरोपी, नवे केशी येवपाचें प्रमाण जें तें सामकें बंद जाल्ल्यात जमा. आतां आपण हाजेर एजिटेशन सुरू केलें. आयचे 2 डेव्हलपमेंट दीपश्री म्हणटा ती एकटीच सद्या भितर आसा. आतां तिजेर नवी केस पणजे रजिस्टर जाल्या. कोणा तरी अकावंट्स खात्यांक खंय जॉब लायता म्हणून सांगून 10 लाखांची तोपी घाली. तिका परत 3 दीस कस्टडी पणजे. सो ती अजून रोल जायत आसा. बाकीची ती पुजा सोडून धरून सगळीं सुटली. आपण एक एजिटेशन आतां सुरू केलां गांवांनी की जॉब सेलाचे अगेन्स्ट आनी मेरिटाचेर गोंयच्या भुरग्यांक जॉब मेळचे, राजकीय दलालगिरी नाका. सर हें बारीकशें वर्जन आयकुया आनी मागीर मुकेशा कडेन या. ती दीपश्रीची केस एक्झॅक्ट कितें ती पळोवपाक नवी पणजेची. आणि आतां हे सगळे एवरी डे वाडता. कॅश फॉर जॉब, फेक सर्टिफिकेट, हे सगळे बुरा हेस्त जालो. आणि हे बुरा हेस्त जरी तरी आमी साल्वा करपा जाय जाल्यार आज प्रत्येक कॉलेजी जे भुरगीं कॉलेजी वयताय त्या भुरग्यांक कॉलेजी अवेअरनेस करपाची गरज आसा. त्या भुरग्यां बरें वचोन तांकां विचारपाक गरज आसा की तूं आज इतली हजारांनी आनी लाखांनी भुरगीं सगळे गोंयच्या कॉलेजींनी शिकताय. शिकपा एक पयस तुगेलो माय पायजो आहा, शिकपा पयस अरेंज कोता. म्हणजे तुमी आतां पळयलां आसतलें क्रिमिनल सायडीन पुलिसांचो प्रोब जर पळयत, नवे सिजर्स, नवे विक्टिम्स, नवे आरोपी किंवा चार्जशिटांचो जर स्टेटस पळयत, अजून ताजी कांयच जागमाग दिसना. सो आतां हो इशू पॉलिटिकली कसो सर्वायव जातलो किंवा जितो कसो उरतलो हे दिशेन विरोधकांचे आतां यत्न सुरू आसात तो जितो दवरपाक. आमी मुकेशा कडेन या. मुकेश, वॉट्स दीस न्यू केस ऑफ दीपश्री नाव इन पणजी? The FIR was registered some days back. Allegation is that Deepashri Mahato had taken 10.35 lakh rupees on pretext of same providing the government's job. So FIR was registered, but she was in the custody of other police stations. So finally, yesterday, Panji police arrested Deepashri, and today she was produced before Panji JMFC court, where the court has granted 3 days police custody.
investigation is going on. She has also filed the bail application, which will be heard in tomorrow. Perhaps notice has been issued. I'm not very much sure, but one officer told me that notice has already been issued. So it is likely that bail application will be heard tomorrow or on Monday. So this bail application will be precisely for Panji, not linked to other cases, precisely for Panji only. Yes, this Panjim case only. Because she is yet to get bail in other cases also. So because getting a bail in Panji may not relieve her from this custody, overall custody of police. Okay, we are coming to your next story. That's also yours. दुसरी स्टोरी जी आसा ती ऑशेलांतल्या व्हिलांची. आता व्हिला हो प्रकार गोंयाक सर्रास जाला. एका तेंपार गोंयाक टुरिजमा खातीर रिसॉर्ट्स येताले. आता फाटली एक 3-4 वर्सां आमी जर पळयत ते रिसॉर्ट म्हणटा तें कल्चर बंद जालां आनी टुरिस्ट जे येतात ते हळू भाड्यांनी व्हिलांनी रावतात. हाजो टॅक्साकय मार बसताच, भायले भायर ताजो रेवेन्यू वता. पूण हे रिसॉर्ट्सां भशेनूच आतां व्हिला मोठे म्हणजे 10 विला, 12 विला, 15 विला, रो विलाज, प्रत्येकाक स्विमींग पूल, प्रत्येकाक सोकपीट किंवा सगळ्याचो मेळून एक STP प्लांट, इतले मोठ्या प्रमाणाचेर रिसॉर्ट कशेंच पूण व्हिला फॉर्मेटांक. आनी हे दोंगर कापप जे गोंयभर चल्ले ते खुबशे प्रकल्प अशे व्हिलांनी, फॉर एग्जाम्पल पेडणे एरियांक बी जे आसात ते चडशे आतां व्हिलां खातीर हे दोंगर कापप चल्ल्यात. तांकां बोरवेली मारतात. आतां इंट्रस्टींग केस ही शिवोलेच्या ऑशेलांतली. हें प्रकरण हायकोर्टान पावलां आनी इंट्रस्टींग इतल्या खातीर की लोक जो फाटलो इतली आतां वर्सभर जालो बोवाळ मारता, हे इल्लिगल खंय व्हिला येतात, बोरवेली मारतात, दोंगर कापतात. WRD खात्यान एफिडेवीट दिली हायकोर्टाक की ह्या व्हिलांचो अंडरग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस जे आसा, वॉटर सोर्सीस म्हणजे त्या वाठारांतले उदका स्रोतांचेर परिणाम जावं येता. कोर्टान सांगलें असली भाशा आमचे कडेन वापर नाकात, स्पश्ट कितें तें सांगात, हय काय ना. म्हणजे सरकारी पावड्यार आमी पयलीं लँड कन्वर्जना आनी दोंगर कापप हाजेर धोरण पळयलें. आतां WRDनूय मेरेर बसपाची भुमिका घेतल्या आनी क्लियर कट हायकोर्टा मुखार मेरेर बसपाची भुमिका घेतल्या की हे व्हिला इतले जरी किल्लले अळमी कशे गोंयभर उदका स्रोतांचेर परिणाम जाताच असो ना. पेडणेकार बोळां मारतात अंडरग्रावंड वॉटर टेबल पडलें म्हणून, पूण WRD म्हणटात ना. आतां शिवोलची ही केस मुकेश हायकोर्टांत फॉलोअप करता. मुकेशा कडेन या. Mukesh, what's the issue of this Oshel villas? See, some villas are coming near the spring at Oshel, and last month one hearing happened on the PIL is filed against this construction. So last time High Court had directed WRD to inspect the site and give an assessment report that whether these construction may affect that water body, the spring. So WRD has filed its report, but it is very vague report. It has been pointed out that construction may impact the water body or the soak pit may impact the water body. They have not clearly said anything that it will impact or it will not impact. So High Court did not accept that report and said that you again file the report and clearly say that either yes, it will impact or no, may not word should not be used. So that is the thing. Matter has been adjourned for next month. It will be heard again. But problem is that construction last time when the hearing happened, respondent builder said that they will stop construction themselves till further court hearing. So when the hearing happened, so respondent builder said that now let us allow continue with the construction. We are ready to take the risk that if court says that you have to demolish the villa, we will demolish. But let us go ahead with the construction. But High Court said no, there should not be any construction till
it is decided that what impact it will make on the water body. So construction is not going on. It has been stopped voluntarily. It was stopped, but High Court this time said no, you cannot go ahead with the construction. So this is the position right now. WRD will file comprehensive report most probably on the next date of year. That So, yes. it's very clear when builder says subject to outcome of the petition, we are ready to construct and we are ready to demolish. I mean, the builders must be having confidence after this, looking at this affidavit of WRD and TCP's affairs, all the affairs of hill cutting. Builder must be confident that nothing is going to happen, his project will survive. That must be the extra confidence of the builder in this government system. One more issue has, I think, arisen during the arguments, that is about the STP. That means the project is so huge that they are not going for the soak pits but for a STP plant. Is it? Because the water crisis will be, they are having a borewell for each villa. Each villa will have a swimming pool, and still WRD says it may not affect the groundwater level or the water resources. Has this been debated before the court? The water scarcity or the utility of water for the swimming pools and for the occupants, has it been debated? Yes, you are very much correct. So yes, both issues had come. First, about the swimming pool. So respondent builder said that they will recycle the water. The water in the swimming pool, it will be recycled and chlorine will be used. So it will not impact the water body. But court said that no, how many times you can recycle? There is limitation, number one. Another thing, they said that we are not constructing any soak pit, we will use STP. But again, court said, very remarkable comment, very remarkable observation made by the High Court. The High Court said that we cannot allow, even forget about the demolition part, but we cannot allow in our knowledge something which can destroy Goa, the beauty of Goa. You want to come and reside in Goa, but you want to destroy Goa, that we cannot allow. So let the assessment report, clear assessment report should come by WRD. Then only we will give permission for further construction, or any decision what will be made. It will be basis of WRD comprehensive detailed. Very important observation and crucial observation by High Court. I think on one side activists and civilians are fighting for greenery, and other side court is taking on the battle head on for the civilians and greenery of Goa. Keep following this issue, because we'll clearly know what the stand government takes on such issues while the agitations are being going on throughout the state to save the greenery or against the massive conversions and hill cuttings. Keep tracking issue. Thanks a lot for that input. We are moving to the next story. फुडली स्टोरी जी आसा ती असलोच प्रकार. प्रदूषणाच्या बाबतींत आणि ग्राउंड वॉटर लेवलाच्या बाबतींत सरकार हो कितलो सेन्सिटिव्ह आसा. एका वटेन मंत्री सांगता, सरकार सांगता आमी अमृतकाल, भारताचे अमृतकालाक 75 तळी उसपून तांचे रिनोवेशन करतले, ब्युटिफिकेशन करतले, रिवायव करतले वॉटर रिसोर्सीस. कोण म्हणटा फुडल्या वर्सा भितर 100 बंधारे बांदतले गोंयभर. बंधारे बांदतले, तळी सारकी करतले, ठीक आसा, हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचे कारभार. पूण आशिल्ले ग्राउंड वॉटर लेवल कोण सांबाळटलो? शिवोलचे केसींक आमी WRDची भुमिका पळयली, मेरेवेली, मे इफेक्ट. कोर्ट म्हणटा स्पश्ट उलयात. आतां होणा एक केस जाल्या. होणा पेपर मिलान सर्रास शेतांनी वचून एफ्लुएंट आनी गार्बेज डंप करपाचें सुरवात केल्या. गोंया भायर ती वेस्ट किंवा एफ्लुएंट गोंया भायर व्हरतले हें अंडरटेकिंग आसतना, लोकांक उतर आसतना ट्रक व्हरतात आनी शेतांनी एफ्लुएंट आनी गार्बेज डंप करतात. प्रुडंटान हो रिपोर्ट ग्राउंड झिरो वचून ट्रॅक केला आनी डंप करतना ट्रक ऑन कॅमेरा सापडला. आमच्या कल्पेशाच्या रिपोर्टाक वचचे पयलीं थळाव्याची एक बारीकशी बायट आयकुया आनी मागीर कल्पेशा कडेन या, जाचो हो रिपोर्ट.
फ्लॅग जो टार कितें आसता तो सगळ्यांच्या घरांचेर पडलेलो आसता आणि थंयसरल्या लोकांकय ताचो त्रास जाता. आता कदाचित हेतूंतल्यान म्हाका दिसता चडशा लोकांक थंयसर कॅन्सरी कसले सारखे दुयेंसां तांकां बळी पडपाक शकतात ते. सो ताका लागून जे स्थानीक जे कोण आसात तेतूंतले जे आमचे म्हणजे पंचायत आसा किंवा आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी हेजेर बेगिनात बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आणि हेजेर असं समज पोल्युटेड. आमी स्ट्रेट अवे कल्पेशा कडेन या. आमचो कल्पेश गांव सत्तरींतलो रिपोर्टर. कल्पेश, तुवें ब्रेक केलो तो आतां ग्रावंड झिरो ब्रेक केलो तो प्रकार एक्च्युअल कितें? सर, जेन्ना पेपर मिल ही कंपनी व्हडान आयली तेन्ना जवळ जवळ वर्सभर ती सामकी एकदम वादग्रस्त जाल्ली. कित्याक तर पेपरा कडल्यान पेपर जेन्ना ते प्रोसेस करतले तेन्ना तांकां तो घाण वास येतालो. त्या वासाक लागून कितलेशेच लोकांनी आंदोलनां केली, कितें केलें. तेज्या उपरांत ते कंट्रोल जाल्या उपरांत ती फॅक्टरी अजून मेरेन चलत आसा. पूण कशें आसा ते चिमणेंतल्यान तेंचो जो धुंवर जो भायर येता तो धुंवर सर इतलो काळो आसता आनी ती सरावंडींग एरिया आसा जी शांतीनगर पिसोले म्हणा किंवा होंडा आयडीसी लागींची घरां आसा तेंच्या जर घरांनी सकाळ फुडें जर वचून पळयत जाल्यार अशें जर आमी हात लायत न्ही तर हात आमचो काळोच जातलो. इतलो तेंचो तो पावडर आसता तो सगळो डस्ट तेंचो सगळो तेंच्या फ्लोराचेर दिश्टी पडटा आमकां. दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार थंय एक नॅचरल आमचें एक पोंड आसा जेतून आमकां सदांच गोरवां बिरवां बसलेली सगळी आमकां दिश्टी पडटाली. पण ह्या वर्सा थंयसर अक्षरशः घाणी पडलेलो आसा उदकाक ते आनी सामके सर त्या पोंडार जर लागीं वचून हांवें पळयलें सामके टॉयलेटीचे जे आमचे घाण आसता ती सामकी सगळी पेपर मिलाची सगळी ते हेतून सोडलेली आसा आनी ते आमचे नॅचरल रिसोर्सीस आमचो डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. तिसरी गजाल म्हटल्यार तेंच्यांनी दोन एज पर सोर्सीस आमकां अशें आयकपाक मेळटा की दोन तांकां ज्यो बोरवेली आसा तांकां परमिशन घेतलेलें आसा. बट कोण म्हणटा 8 आसा, कोण 10 आसा, कोण 12 आसा. बट सोर्सीसां कडल्यान आमकां कळ्ळां की जवळ जवळ 12 थंयसर बोरवेली मारलेलो आसा जेचेर कोणाचेच लक्ष ना अजून. आणि चवथी म्हटल्यार तेंच्यांनी सांगलेलें की पेपर प्रोसेस केल्या उपरांत जी वेस्ट आसा ती वेस्ट आमी गोंया भायर व्हरतले आनी कंपनीक दितले म्हणून. बट आयज आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी तेन्ना आमी प्रॉपर्टी प्लेसीर वचून पळयलें थंयसर जी वेस्ट आसा ती सगळी वेस्ट एका जे कोणचे एग्रीकल्चर प्लॉट आसा त्या प्लॉटांनी वचून डंप केल्ली आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कशें आसा जेन्ना ती वेस्ट डंप करता ती वेस्ट पावसान सगळे आमचे सिजनल नाला आसता त्या नाल्यान वयता आनी ताका लागून इफेक्ट जाता. आतां खुबश्या घरांनी कितें जालां की ज्यो बांय आसा त्या बांयकूय सामके आमकां टॉयलेटीच्या उदका सारको वास मारपाक लागला म्हणून लोकांच्यो कंप्लेनी आसा. वॉटर रिसोर्सीस आसा जे बांय आसा ते इतले सगळे बोरवेल असल्या कारणान ते बांयचे उदक कमी जाला जेणे करून लोक मागतात की कोणे तरी हांगासर एक्शन घेवपाची गरज आसा. कल्पेश, म्हाका एक सांग, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची ह्या प्रोजेक्टाचेर भुमिका आतां मेरेन कितें? कंप्लेनी गेल्यात, इन्स्पेक्शन जालां, कितें जालां आतां मेरेन? काय लोक बेठा आवाज काडटा? पोल्युशन कितें गेलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक? तांणी कितें कॉग्निजन्स घेतलां? जेन्ना 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 हांगासर लोक बोवाळ करता किंवा न्यूज येता तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता, विजीट करता आणि रिपोर्ट कितें दिता तो काय खबर ना. म्हणून कशें आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे कितलेशेच फावटी येयल्ले आसा आणि आमकां ओपनली दिसता की थंयसर पोल्युशन जाता, घाणीचो सामको वास मारता. तरी पण पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड येता आणि वयता. बट तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतला, कितें तेंच्यांनी तांकां उतर दिला काय तेंच्या भितून कितें डील जाला ते अजून मेरेन लोकांक जनरल पब्लिकाक काय खबर ना. ओके कल्पेश, हो इश्यू तूं ट्रॅक करीत राव कित्याक पोल्युशन कंट्रोल 360 डिग्री हो आतां तुवें रिपोर्ट ब्रेक केले नंतर ताचो इम्पॅक्ट कितें जाता पळोवया. पुणून एज फार एज एफ्लुएंट्स ऑफ पेपर मिल्स आर कन्सर्न, लागसारच्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर कितल्योश्योच लागसारच्या जिल्ल्यांनी पेपर मिल्स आसात आणि तांचे एफ्लुएंट ट्रीट करपाची वेगळी व्यवस्था थंय कर्नाटक महाराष्ट्राक गोंयच्या बॉर्डरीचेर आसा लागसारच्या जिल्ल्यांनी. सो इट्स नॉट टू फार. महाराष्ट्र कर्नाटकांनी ह्यो मिली व्हरून हें वेस्ट लोकांच्या शेतांनी वॉटर रिसोर्सांनी डंप करिनात. सो ही कंप्लिटली ह्या कंपनीचो निश्काळजीपणा आनी तातूंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी WRD दोगांची कांयच थंय सेन्सिटिविटी दिसना. एनीवे वील कीप ट्रॅकिंग दीस इश्यू टील इट रिजल्ट्स इन टू समथींग, सम सोल्युशन. कीप ट्रॅकिंग. आमी दुसऱ्या गजाली कडेन वतात. थँक्स फॉर इनपूट कल्पेश. फुडली गजाल, वेळसांव डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाचे येरादारीचो इश्यू जाला. आज आलेक्स मिनिस्टर नुवेंचो मंत्री ताचो दरबार जाता सावथाक
तो सावथाक थंय दरबाराक गेल्ले कडेन ताका क्वेश्चन केलो की वेळसावचे लोक त्या डबल ट्रॅकिंगा वेलेचे इश्यू वेल्यान लँड एक्विजिशन जें रेल्वेन केलां ताजो इश्यू परत परत तो उचकून येता. तो आलेश म्हणटा 20 आनी 21 डिसेंबराक फायनल तें लँड डिमार्केशन करपा खातीर रेल्वे ऑथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी पंचायती बी येतल्यो आनी तो इश्यू 20-21 तारखे तडीक लागतलो. ताजे पयलीं लोकांचे कांय जर इश्यू आसत ते बसून समोपचारान समजिकायेन सोडोवं येतात अशें एक उतर आलेशान थंय वापरलां. आलेशाची बारीक आमी हो रिप्लाय हो क्वेशनाचेर रिप्लाय आयकुया आनी मागीर विक्रमा कडेन या जो वेळसाव हो ग्रावंड रिपोर्ट थंय व्हेरीफाय करता. कारण कळटा त्या प्रमाणे एक्टिविस्ट आनी थळावे आज त्या सायटीर थंय लँड एक्विजिशनाच्या सायटीर गेल्ले म्हणून कळटा. आलेशाचें बारीक वर्जन आयकुया पयलीं. रेल्वे जाय तशें येता, सर्वे प्लॅन ना, 114 फॉर्म ना, डिमार्केशन ना, कांयच ना. आणि लोक अजून पासून फ्रॉम 2016 टील डेट अजून पासून ऑब्जेक्शन दिता, खंयची डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. साउथ वेस्टर्न रेल्वेन हिंगा क्रिमिनली ट्रेसपास करून हो गांव आपणाच्या कब्जान गेला. I don't think there is a major issue. I believe it can be resolved within the next maximum 30 days. There's been certain process that has to be followed, which was not really followed. तर आलेशाचें वर्जन आमी आयकलें. आमी स्ट्रेट अवे विक्रमा कडेन या. विक्रम कळटा त्या प्रमाणे लोकल थंय वेळसाव कितें आज हो इश्यू जाला आनी लोक बी कितें सायट इन्स्पेक्शना वचपा आशिल्ले थंय एक्टिविस्ट गोंयचो एकवट. सर आयज गोंयचे एकवट जे आसा पळय ही संघटना जी आसा ही जायती वर्सां इनफॅक्ट फ्रॉम 2020 तांचे एक मोटो आसा की दे डोंट वॉन्ट डबल ट्रॅकिंग एट ऑल. तांचे म्हणणें आसा की हे जे डबल ट्रॅकिंग जाता लोकांक कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जाता आनी खंय तरी गांवचे लोकांक पोल्युशन जाता जावं नॉयज पोल्युशन जाता, रातची न्हीद मेळना. सद्याक एक ट्रेन वता तांकां जिवाक संकट येता. 2 ट्रॅक जरी जायत दे वील हॅव मोर सफरींग. आनी थोड्या लोकांच्या घराच्या सायडींतल्यान ती रेल्वे वता, थोड्या लोकांच्या कंपाऊंडाक तेकून वता. सम ऑफ दी कंपाऊंड्स हॅव टू बी डेमोलिश. अशें करून एक मोठो बोवाळ जाला. नाव हो जो आयचो बोवाळ जाला इट इज बिगन फ्रॉम दी 6 नोव्हेंबर. पयलींच्यान लोक हांगा ओपोज करताले, पूण जेन्ना रेल्वेन काम चालू केलें 6 तारखेक एक काम जेन्ना चालू जालें लोकांनी ताका ओपोज केलो आनी साऊथ गोवाचो कॅप्टन विराटोज आसा हांच्यांनी मडगांव साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली. ते मिटिंगेन भितर मोरमुगांव डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस, रेल्वे, मागीर गांवचे लोक सगळे आशिल्ले आनी थंय तांचे डिसायड अशें जालें की तांचें म्हणणें आसा की हो जो जागो आसा इट इज तांचे रेल्वे इज क्लेमिंग इट इज एक्वायर्ड, पूण गांवचे लोक म्हणटा अजून ताचें म्युटेशन जावंक ना, डिमार्केशन जावंक ना, सर्वे प्लॅन पास जावंक ना आनी तांकां कांय खबरूय ना. सो दे वेंट टू दी साऊथ गोवा कलेक्टरान तांकां सांगलें की आमी एक परती मिटींग घेवया. 6 तारखेचेर तांच्यानी सांगलें की 12 तारखेक मोरमुगांव डेप्युटी कलेक्टर वील कम टू द सायट. तो प्लॅन घेवन येतलो, सर्वे आनी डिमार्केशन करतलो, त्यामुळे लोकांक कळूंक बरें तांचो जागो कितलो आनी लोकांचो जागो कितलो. सो अशें करून डिमार्केशन करपा आशिल्लें, पूण 12 तारखेक कितें जालें तांच्यांनी ती पोस्टपोन केली, 18 तारखेचेर व्हेली. जेन्ना 18 तारखेक परते डिमार्केशना खातीर ते सगळे गांवचे लोक एकठांय जाले. लास्ट मोमेंटाक तांकां सांगलें की तलाटी ना आनी हो ऑफिसर ना तो ऑफिसर ना आनी तांकां परती कॅटां मारली. सो तांचें म्हणणें कितें आसा, जे 6 तारखेक मिटींग जाल्ली तेन्ना साऊथ गोवा कलेक्टरान एक डायरेक्टीव दिल्ले रेल्वेक की जितले मेरेन डिमार्केशन जायना तितले मेरेन थंय कामां करूंक उपकारना म्हणून. पूण हांचें म्हणणें आसा, गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा की थंय बिंदास काम करता रेल्वे. दे आर डुईंग ट्रेसपासिंग, दे आर नॉट म्हणजे तांकां जे डायरेक्टरान डेप्युटी कलेक्टरान लेटर दिल्लें ताची व्हॅल्यू काय ना. तांचे एलिगेशन आसा की रेल्वे कंटिन्युअस काम चालू करीत आसा. म्हणजे आलेश जेन्ना म्हणटा की आमी समजिकायेन लोकां कडेन इश्यू सोडोवया, म्हणजे घडये हें उतर आसतलें, पूण सरकार रेल्वे आपणे ती लँड एक्वायर केल्या धरूनच रेल्वे फुडें वता. कारण एक्च्युअली कशें पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसतात थंय इतली इम्युनिटी आसा कायद्यांक पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टांक की एकदां लँड एक्विजिशन केलें की थंय लोकल बॉडीज ज्यो आसा पंचायत म्युनिसिपालिटी तांकां सुद्दां कांय रोल उरना. म्हणजे त्या रेल्वे एक्टाच्या आदाराचेर रेल्वे आपलें सगळें काम करीत चल्ल्या
आणि मुख्यमंत्री जो म्हणटा तो लोकांक थाथारपा खातीर घडये हो स्टेटमेंट करता आसूं, पूण सरकारी लेवलाचेर आनी रेल्वे लेवलाचेर प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचें तांचें ठाम जालां. सो कितेंय तर थंय लॉ एंड ऑर्डर इशू फाल्यां सकाळीं तयार जालो. यू कीप ट्रॅकिंग द इशू. आमी फुडले स्टोरीचेर वतात. थँक्स विक्रम. ग्राउंड झिरो रिपोर्ट हो आमी वायंड अप करतना आमचो वेळ सोंपत आयला. एक इशू आसा तो पॉश एक्टाचो, प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट. सरकार आतां एक फतवो काडपाचो आसा. नॉट जस्ट सरकारी खातीं, शिक्षणीक संस्था, उद्देग आनी प्रायवेट आस्थापनांनी हे सेक्शुअल हॅरेसमेंटाचेर चेक दवरपा खातीर, कंट्रोल करपा खातीर, ताका आळाबंद हाडपा खातीर, केशी आयल्यो जाल्यार हाताळपा खातीर प्रत्येक आस्थापनांनी समिती आसची पडटली. मुख्यमंत्री आज हें उलयला आनी चीफ सेक्रेटरी खंय सर्क्युलर काडपाचें आसा. आतां जस्ट मुख्यमंत्र्याची बायट आयकुया आनी कन्क्लुडींग स्टोरी कडेन या. माझे म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसला थंयच्यान भायर येता आसतना सीएसाक फोन केलो आनी 100% जाल्यार सर्क्युलर इशू कर. एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हे ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना. कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट इवन दो. तर ह्यो समित्यो आतां सगळ्या आस्थापनाक, प्रायवेट उद्देग आस्थापना, कमर्शियल आस्थापना आनी शिक्षणीक संस्थांकय लागू जातल्यो, सरकारी खात्यांकय लागू जातल्यो. लास्ट 360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमी वायंड अप करतना निमाणी खबर आमी पळयलां. पयर उपमुख्यमंत्री कर्नाटकाचो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक मेळून आयलो. कळसा बंडुराक तडीक लाया म्हणून क्लियरन्स जें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आनी वायल्ड लायफ बोर्डाच्या लेवलाचेर जें आडकलां परमिशन. कारण कळसा बंडुरा प्रकल्प हो राना वाठारांत केंद्राच्या पावड्यार आडखलां. ते क्लियर करचें म्हूण डेप्युटी मिनिस्टर मेळून आयलो. प्रल्हाद जोशी जो कर्नाटकाचो युनियन मिनिस्टर आसा तोय म्हणटा आपुणूय हो विशय केंद्रा कडेन उलोवन तडीक लायतलो. आनी आज कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या स्वता प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळा. कळसा बंडुरा प्रकल्प बेगीन तडीक लावचो. तडीक लावपा खातीर आमचें सगळें टेंडरींग जालां. आमची सगळी ऑन ग्राउंड झिरो तयारी जाल्या. आमी फक्त केंद्राच्या हयकाराक रावतात. केंद्रान बावटो दाखोवचो, एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचें, आमची सगळी तयारी आसा अशें ताणें प्रधानमंत्र्याच्या कानार घालां आनी मागलां थंय वचून. म्हणजे एकार एक मंत्री, कर्नाटकांतले बीजेपीचे मंत्री, कर्नाटकांतले सरकाराचे काँग्रेसीचे मंत्री, कर्नाटकांतले बीजेपीचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पालवी मंत्री सगळे एकार एक आतां दिल्ली वचत आसात प्रेशर बिल्डअप करपाक म्हादय खातीर. आनी गोंयचो WRD मंत्री म्हणटा कितलेय मंत्री वचूं, आमची केस खंय घटमूट आसा. सगळें भिस्त सुप्रीम कोर्टाचेर आनी लवादाचेर पातयेवन गोंय सरकार आपलो सुसेगाद आसा. एक्टिविस्ट आनी आमी तितलो इशू लावन धरतात. सो हो 360 डिग्री ग्राउंड झिरो इतल्याचेर सोंपयतना इतल्याचेर आमी हो सोंपयतात. की वॉचिंग प्रुडंट परत मेळया. देव बरें.